लावून घेतले जेन्ना बाब निलेश काब्राल मंत्री आशिल्लो ताच्या अंडर आमी ताणें स्वता पयशे PWD अंडर पयशे दिवपाक गेले म्हणटा तेन्ना पयलीं कितें भिक्षार काम आमी करता मेजर टेंडर जाल्लो आसा आनी बिल्डींग आमकां पळय आतां ऑफिसून पळयता पळय वयल्यान घसरी उदय येता आमी वर्स स्वता रिपेर करता आमी हजारान पयशे मोडल्या ते वयले रिपेर करचे आमकां जाग्यार पडना आनी आमकां ऑफिस आमच्या हांगा जाय ही बिल्डींग बरी जाता फक्त आसा ती आनी मेंटेनन्स ताका लागून बंद जाता आमकां आमचे परते सरकार मागता आनी मडगांवचे आमदार आनी मंत्र्या कडेन मागता बाबा एक मुद्दादी मनाक घालून तेणें टेंडर कसो केला जातले बेगीन मेंटेन जावची आनी बरी ऑफिसां जाता मोडून उडोवपाक गरज ना आनी एका बरें शोरूम घेवचें तेन्ना आमचे गोंयांमध्ये सुंदर दिसतलें आमचो डिमांड जाता तितले बेगीन करचे नाजाल्यार फुडें जशें फुडें फुडें सत्ताकार बसतले तेन्ना मागीर आमकां कमिटीचे बसून पडटा एलॉंग आमचे शिवराय करप हें आमी ठरयतले पोस्ट इलेक्शनां हें करतले घडना आनी करना आतां पयलीं सीएमआर मेळटले कन्सर्न मिनिस्टर मेळटले इवन आदेश शिखर बाबा मेळिल्ले कळ्ळें तुका सो आतां बंद आसल्यार मेळटले परत एक मेळटले आनी मागीर एक फुडें कृती आमची आसतली हें घडना आनी आमी बसतले सत्ताकार आनी जो पर्यंत रस्ता येना ते गव्हर्मेंट कांय करूंक शकना आनी आमच्या सरकारा इशारा आसा तुमी करून दिवचे हे लोकांचे पब्लीक जावन आसा पब्लीक बिल्डींग आसा ही मेंटेन जावं जाय सांबाळून घेवपाचें काम आसा कांय गोश्टी सरकार सहज करूंक शकता आनी टेंडर कसो जाला तर काम कित्याक जायना तें सरकारान विचारचें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।